तुम्ही वालंकाक मत मारप म्हटल्यार म्हाकाच मत मारप. हांव म्हाज्या जल्मल्ल्या गांवाक केन्नाच सोडून वचपाचो ना. देखून तुम्ही वालंकाक मत मारले जाल्यार आपूण ते आपल्याक मारला अशें समजातलो अशें वक्तव्य लुइजीन फालरोन केलें. सोमारा दिसा मडगांवा नावेली मतदारसंघात तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या वालंकाच्या प्रचारा वेळार तो उलयतालो. ह्या वेळार चर्चीत आलेमांव लेगीत प्रचाराक हाजीर आशिल्ले. म्हाका पावले कित्याक इट इज लायक यू वोट फॉर वालंका यू आर ऑल्सो वोटिंग फॉर. आय एम नॉट गोइंग टू लीव दिस विलेज वेर आई गॉट माय बर्थ. माय ऑफिस इज देयर. दैट ऑफिस विल कंटिन्यू. So when you vote for Walanka, you are voting for two people, Luizin Falero and Walanka. So हांव लोकां कडेन काल्तिकायेन मागता की ह्यो वेंचणुक्यो साद्यो वेंचणुक्यो न्हय, कठीण वेंचणुक्यो. गोंयांत लोक त्रासांत पडलो आहा आनी गोंयच्या इतिहासांत गोंयच्या स्वातंत्र्य उपरांत इतली कठीण परिस्थिती केन्नाय येवं ना. आनी देखून आयज गोंयचे लोक एक बदल मागता आनी क्रेडिबल चेंज. आनी हो बदल दितलो जाल्यार वी हॅव टू एल्डर्स, वी हॅव टू हँड ओवर to this younger generation. Such experienced, stalwart leader. He's been the former chief minister. He's been like forever in Navelim, and it's been, his heart has been very kind and always supportive. And I think God has been really kind. I mean, Daddy and he have always been great friends. He's my brother's godfather, and Sir has been really very helpful.